गोंयांत असलेल्यो नेबरींग महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्यो डिस्ट्रिक्ट ह्याय लोकांक तांचो खूब मोठो फायदो मेळटलो. ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हण किंवा स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी गोंयांत आसा तेय लोक गोंयांत येतात. तांकांय ताचो बेनिफीट मेळचो कारण मी हेल्थ फॉर ऑल ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा. आता हितून ओव्हरबर्डन म्हणून महाराष्ट्रा केदें व्हडलें आसा, कर्नाटका केदें व्हडलें आसा. आतां समज तेंचे सगळे लोक आनी सरावंडींग जे नियरबाय जितले आसा ते सगळे येवन हांगा स्किमी अवेल करपाक लागले जाल्यार आयज आमच्या सरकारा कडेन जो आमचो सरकार आसा तेंचे कडेन कॅपेसिटी आसा काय कितें आनी त्याच हितून आयज ह्या सिनियर सिटीजन जे आसा आमचे गोंयचे सिनियर सिटीजनांचेर जो अन्याय हांव म्हणपाक सोदता कारण इनजस्टीस हो एक सायडीन सरकार म्हणटा की आयुष्यमान भारत म्हणल्यार सगळे सिनियर सिटीजन 70 वर्सांचे वयर लोकांचे ट्रिटमेंट करपाक आमी हांगा घेतले म्हणून आनी ताजे बरोबर मुख्यमंत्री म्हणटा की कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतले गरजेवंत लोकांक हांगा येवपाक जाता. सो एक इन्विटेशन घालता तो कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतल्या लोकांक येवचें म्हणून. दीस इज इन द स्पिरीट ऑफ गोंयकारपण. गोंयकारपण म्हणल्यार कितें की एक जाणटो मनीस खंयचोय आसूं ताका पयलीं गरजेक आमी पावोवप हें स्पिरिटान तें आसा. पुणून मुख्यमंत्र्यान विसरूंक जायना की ताजी प्रायमरी आनी फंडमेंटल ड्युटी म्हणटा ती गोंयकाराचे इंट्रस्ट राखपाची. सो गोंयचे स्थानीक लोकांक तांचे हेल्थ फेसिलिटी आनी चड करून ते जाणटे जातकच तांकां बऱ्यो हेल्थ फेसिलिटी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसपाक जाय. आनी ताजे खातीर हांवें खूब वस्तू सांगिल्ल्यो आहा की डिमेन्शिया सेट्स इन ताजे खातीर कितें करप कित्याक आमी एक प्रगतीशील प्रदेश म्हणून दाखोवंक जाय आनी ताजे खातीर नव्यो पॉलिसी हाडपाक जाय. सेंट्रल पॉलिसी डिक्लेअर जाली आनी ताजी एक अनाउन्समेंट गोंयांत केलो म्हणून जायना. आमी नव्यो पॉलिसीज करपाक जाय कित्याक एक ल्हान प्रदेश हें एक सगळ्यांनी एक बरें आनी एक मॉडल स्टेट जावंक शकता. पूण हाजे खातीर विजन जाय जें विजन गोंयच्या सरकारान दिश्टी पडना. हेंच आमचें दुर्दैव.